नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दिप्ती काकोडकर. ह्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. वेरें वागुर्मेच्या ग्रामसभेत शितोळे तळयेचो विशय बरोच तापलो. लोकांनी पंचायत मंडळान हो प्रकल्प रद्द करचो म्हणून ग्रामसभे वेळार घेवपाक लायलो थाराव. रिवणा ग्रामसभेत रिवणकारांनी आयआयटीक दिलो येवकार. आयआयटी रिवणा जाय म्हणून सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसाय आनी रिवणकारांनी मेळून थाराव मंजूर. प्रदूषण आड रस्त्यार देंवल्यात कुंकळचे लोक. सरकारान प्रदूषण हाडचे नियंत्रणात केल्या मागणी. लोटले ग्रामसभेत बोरये पुलाक विरोध करपी थाराव पास. थळाव्या वांगडा आसतलो सरपंचाचो दावो. मेगा प्रकल्पाच्या विशयावेल्यान कामोर्लेची ग्रामसभा तापली. सरपंचान सोडली अर्दवट बसका. थळाव्यांनी उक्तायली तिडक. आणि गोय सरकारान खूप बऱ्या पद्धतीन केल्या राष्ट्रीय सर्तीचे आयोजन. आयोगाची अध्यक्ष पीटी उषान केली तोखणाय. आता खबरो विस्तारान. आयतारा वेरे वागुर्मेची ग्रामसभा बरीच तापली. पंचायत वाठारांतले शितोळे तळयेच्या काँक्रिटीकरणाक थळाव्या लोकांचो खर विरोध. थळाव्या लोकांच्या विरोधा सामकार पंचायतीकूय नमते घेवचे पडले. लोकांनी पंचायत मंडळाक हो प्रकल्प रद्द करपाचो थाराव घेवपाक लायलो. शितोळे तळयेर येवपा आशिल्ल्या प्रकल्पाचेर चर्चा करपा खातीर आयतारा वेरे वागुर्मे पंचायतीन खासा बसका आपयल्ली. शितोळे तळयेर आमकां कसलोच प्रकल्प नाका म्हण लोकांनी भुमिका घेतली. तशेंच प्रकल्पा विशीं म्हायती दिवपाक आयिल्ल्या उदका स्रोत खात्याच्या अधिकाऱ्यांक ग्रामस्थांनी शळो घाम काडलो. हो प्रोजेक्ट ज्या वेळार हांगा पळय आयिल्लो न्ही त्या वेळार हे भितर डिस्कशन म्हाका खंयच मेळूंक ना. म्हणजे मे बी म्हाका अशें दिसलें की हांव नासतना डिस्कशन जालें काय म्हणून हांवें मागीर चॅक केलें की रेजोल्युशन खंय तरी आसा पळय जाल्यार रेजोल्युशन ना. त्या संदर्भात हांव वचून परत पंचायतीन आतां मेळ्ळें आनी हांवें म्हटलें की रेजोल्युशन हें केन्ना पास जालें. हांव आसतना काय इतके मिटिंगेक जावना. त्या वेळार म्हाका पंचायतींतल्या एका रिप्रेझेंटेटिव्हान सांगलें, रिप्रेझेंटेटिव्ह गव्हर्मेंट सर्वंटान सांगलें की अशे व्हडले प्रोजेक्ट जेन्ना येता तेन्ना रेजोल्युशनाची गरज नासता. कारण थोडे आतां हायवे येता पळय, हायवे आयल्या नंतर थंय रेजोल्युशनाची गरज नासता. सो हांवें मान्य केलें आनी हांवें येयलें. पूण कारण हांव थंय आसल्या कारणान हांवें जितली पळय कामां घेतल्या तेजें हांवें रेजोल्युशन घेतला, प्रायोरिटी घेतल्या. मागीर एस्टिमेट करतना हांव स्वता आसा. मागीर म्हाका अशें दिसलें की तो त्या वार्डाचो पंच आनी सरपंचूच पळयता न्ही. हे म्हाका हितूंतली कांय खबर नाशिल्ली. पूण जर ह्या तळ्याक म्हाजो खंय विरोध ना. तळें जावप ही बरीच गजाल. तळें जावप, थंय उदक सांठोवन उरप जाल्यार आमकां सगळ्यांक आमच्या उदकाचो सोर्स वाडटलो. खंयच म्हाजो थंय हें ना, अपोज ना. पूण जर ते उदकाचो सांठो आनी खंय तरी हें करता आनी थंय नाका जाल्लें येता आनी आमचें गांवपण जर वयता जाल्यार म्हाजो पयलो विरोध आसतलो. ही खासा ती ग्रामसभा आपयल्ली ती शितोळ तळ्या खातीर आपयल्ली आनी ताजेर डिस्कशन जावचें, ताजेर चर्चा जावची म्हणून ही ग्रामसभा आशिल्ली. आतां ही ग्रामसभा घेवपा फाटलो उद्देश इतलो नाशिल्लो की लोकांनी ताका विरोध केलो ह्या प्रोजेक्टाक शितोळ तळ्याक. म्हणजे थंय कितें तरी एक हें येता, मोठें कितें तरी येता, गांवचेर संकट येता, उदकाचेर संकट येता, हांगासरल्या पर्यावरणाचेर संकट येता अशें जेन्ना दिसलें त्या वेळार लोक जागे जाले. पयलीं कोणाक कांयच खबर ना. 2016 ही गजाल सुरवात जाली अशें सांगता की पयलींचो सरपंच मिनू सावयकार जेन्ना आसलो तेन्ना हे केलें आनी ताणें लेटर केलें की बाबा हांगासर उदकाची तूट आसा. लेटरूय तें सारकें ना, तें दाखय म्हणल्यार तें दाखोवपाक तयार ना. तें लेटर जें आसा त्या लेटराक कितें कितें पत्रव्यवहार जालो तें आमकां कांय खबर ना. पूण सुरवात खंय सोळांतल्यान जाली. पूण सोळांतल्यान जातलो हो प्रोसेस सुरू जालो. कोणाक गांवच्या लोकांक कोणाकूच कांय खबर ना. देखीक सांगचें जाल्यार सरपंच आनी उपसरपंच किंवा पंच मंडळी सांगता की आमकां तितलें कांयच खबर ना म्हणटकूच तें खबर नासतना WRD डिपार्टमेंट आपुणूच जर निर्णय घेता आसत जाल्यार हें सारकें न्ही. हो शितोळो प्रोजेक्ट जो तळ्याचो आशिल्लो तो म्हाज्या वाड्यान पडटा. आमचो हे शितोळे कडेन आग्या खाण म्हणून देवाचें पवित्र स्थान आसा. त्या पवित्र स्थानाक ह्या गव्हर्मेंटान तेजे बांडोवणी बांदलेलें
हे मोडून उडयलें आनी आमच्या वाड्यावयल्या भुरग्यांनी वचून ते स्टॉप केलें काम आनी विशेष ग्रामसभा घेवपाचें ठरयलें पूण विशेष ग्रामसभा जाली ना आनी पंचायतीन ही 29 तारखेक ग्रामसभा जाता तितूनच हो प्रश्न घेतलो म्हणून सांगलें आनी हो प्रश्न हांगा घेवन हो प्रोजेक्ट जावन आसा तो स्क्रॅप केल्लो आसा. हे भायल्या लोकां खातीर हो प्रोजेक्ट जाल्लो आसा. ह्या तळ्यान आमची पयलीं गोरवां जावं जनावरां थंय उदक पिवपा येताले. हे मोठे षडयंत्र रचलेले आसात. रिजनल प्लॅनार हें हांगा इंडस्ट्रियल इस्टेट येवपाचे आसात, मेगा प्रोजेक्ट येवपाचे आसात. तेंच्या खातीर हें उदक हें आमच्या गांवच्या लोकां खातीर उदक न्हू, गांवच्या लोकां खातीर गांजेच्या प्लांटाचें उदक हांगा ऑलरेडी टांकयो जाल्ले आसा आनी त्या प्लांटाचें उदक आमकां हांगा येता. हो गांवच्या लोकां खातीर प्रोजेक्ट न्हू आनी हे अशे तरेन हो प्रोजेक्ट हांगासर ग्रामसभेत सगळ्या लोकांक एका मतान स्क्रॅप केल्लो आसा. आज हांगासर आमची ग्रामसभा आशिल्ली आनी आज ग्रामसभेक हांगा एक मोठो एक विशय आशिल्लो तो म्हटल्यार हांगासर शितोळे तळे म्हणून एक ते बऱ्याक पयलीं पासून हांगासर शितोळे तळे म्हणून आसा आनी ते अशें कितें आहा की तेजेर देवकार्य बी भरपूर लागलेली आसा आनी ते थंयसरल्यान जे कितें तरी हांगासर कन्स्ट्रक्शन जे कितें येयलें की डिपार्टमेंटाचो थंयसर एक प्रोजेक्ट येयलो. तो प्रोजेक्ट कित्या खातीर येयलो, कसो येयलो, हांगासर लोकांक कसलीच म्हायती दिल्ली नाशिल्ली. पयलींच्या हांगासरली आतांची बॉडी आसा तेंच्यांनी सांगलें की ते पयलींच्या बॉडीन तो घेतलो. पयलींच्या बॉडीन घेतलो सुद्दां जाल्यार ते आतांच्या बॉडीक कितें तरी म्हायती आसपाक जाय आशिल्ली, ती कांयच नासली. हांगासर आज डिपार्टमेंटाचे म्हायती दिवपाक गेल्ले आनी ताका लोकांनी भरपूर विरोध केलो कारण आज ही म्हायती दिवपाचो वेळ नाशिल्लो कारण अर्दो प्रोजेक्ट ऑलरेडी स्टार्ट जाला. प्रोजेक्ट स्टार्ट जावचे पयलीं तें जावपाक जाय आशिल्लें. त्या खातीर सगळ्यांनी एकमतान सगळ्यांक सांगलें की आनी पंचायतीन सरपंचाक आमी अभिनंदन करता की तेणी एक डिसिजन घेतलें की हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप करुया आनी हांगासर ह्या फुडें जर खंयचे प्रोजेक्ट येता, कितें जर डेवलपमेंटाचें काम येता जाल्यार तें ग्रामसभेक डिस्कशन जावन तेजेर फायनल जाता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. रिवणा ग्रामसभेत रिवणकरांनी IITक येवकार दिला. आयतारच्या बसकेत IIT रिवणा जाय म्हणून सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसाय आनी रिवणकरांनी मेळून थाराव मंजूर केला. सांग्यार IIT नाका म्हण सांगेकारांचो विरोध आशिल्लो. ह्याच संदर्भात वेगवेगळ्या वाठारात IIT खातीर जागा सोदपाचो वावर चालू आशिल्लो. पूण रिवणा जाल्ल्या आयताराच्या ग्रामसभे वेळार सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसाय सयत थळाव्या लोकांनी थंडसाणेन IIT रिवणा मळेवाड्यार जाय म्हण ग्रामसभे वेळार थाराव मंजूर केलो. IIT सारखे प्रकल्प गावात जाय अशे ग्रामस्थांचे म्हणणे. गोवा स्वतंत्र जाल्ल्यार तुम्ही 60 वर्सां जाली, कांयच जावंक ना गांवांत. डेव्हलप म्हणजे कांयच कसलेच कांय विशय येवंक ना. तेन्ना म्हाका अशें दिसता की तुवें बेस्ट काम केलें. पयलीं आतां म्हणटा उठ्ठाण लोक म्हणटा की तूं सर आमचें आसतलें, कोण आनी कोण आसतले अशे प्रोफेसर आमचे आसतले. पयलीं जेन्ना गोवा स्वतंत्र जाले उपरांत हांगा शाळा चालू जाली तेन्ना आमकां महाराष्ट्रांतल्यान जावं बेळगांवच्यान गुरुजी हाडचे पडले, भायले गुरुजी आसतले. समज इंग्लीश शिकोवपाक केरळाच्यान लोक हाडचे पडले तेन्ना आज इंग्लीश शिकोवपाक. आज केरळाचो सर प्रोफेसर हांगा ना, आज आमचे भुरगे सर प्रोफेसर जाले. मराठी माध्यम शिकोवपी ते आमचे भुरगे आज सगळे भायो गुरुजी आमी गोंयकार जाल्ले. तेन्ना हे IIT जाले नंतर आमच्याच भुरग्याक फुडें लॅबॉरेटरीमॅन जावं प्रोफेसर जावं आमच्याच लोक तितून जातले आसतले हे IIT. गोंय बाबा आसता काणकोण वाळपय आमकां दिसता घडये देवान आमच्याच जाणां हाडपा खातीर इतलो सगळ्यांनी उपोज केलो आसतलो. आनी आयज असो म्हणजे एक एज्युकेशन आमी म्हणटाले हें नाका तें नाका मागीर आयज एज्युकेशन खावप येता आनी असल्या टायमार जर आमी जर सपोर्ट करना जाल्यार हेज्यान व्हडलें आमकां हेजें वायट हेचून आमी कांय म्हणपाक शकपाना. कारण हो एक बरो आमकां चान्स येयलो आसा आनी आतां तेंच्यांनी म्हणलें तशें एक बारीक बारीक मनशांची सुद्दां जप्प करून सगळ्याच गोश्टी जायना. एक पयलीं स्कुलां आसता, बारीक बारीक स्कुलां आसता, तेजी हळू शाळा व्हडली व्हडली जावन मागीर हायर सेकंडरी जाता. पयलीं सुरवातेक बारीक बारीक जातले पूण तेजे नंतर जो विचार आसा तो विचार करपाक जाय. कारण आमी समज जर तेंच्यांनी म्हणलें तशें फाल्यां समज जर आमी हांगा हाडूंक IIT त्या जाग्याचेर समज जर तुमी कोणें घर बांदपाक लागले तुमी कोण हाडोवपाक शकपाना. आयज जर बरें कामाक जर ती जागा जर जाता जाल्यार ती जागा IIT कडेन दिवची आनी आमच्या सगळ्यांच्या सपोर्टान कोणेंच फाटल्यान रावचें न्ही. कारण एक दीस मनशान जर फाटल्यान रावन जर तो विचार करनासतना सगळ्यांनी सपोर्ट करचो. लोकांक सांगला आनी लोकांक खबरी आसतलें. लँड यूज पेटर्ना खातीर आज जी पळय 10 लाख आमी जागा आसा ती एक विशिश्ट लोकांच्या ताब्यांत आसा ती जागा विशिश्ट लोकांच्या.
आज आमी म्हणटात आमचे फातिमा स्कुला फाटल्यान प्लॉट केले विकले भायल्यान सगळे लोक आयले आनी रावले. हांव दोळे मुखार हाडटा, समज ही जागा आज सरकारान घेतली ना, सरकाराक मेळटली ती जागा, ती सरकाराक जागा घेतली ना आनी ती मनशान ती एक विशिश्ट समाजाच्या लोकांक विकली आनी भायल्यान उगडी धारवाडसाण हाडून ती हजारांनी लोक घर बांदून रावपाक लागले. आमी कांयच करूं शकपाना. आमी तांकां विचारूं सुद्दां शकना की तुमी हे घर कित्याक बांदली काय म्हणून. जाल्यार हो एक मोठो थ्रेट आसा. आमच्या गांवांत आजून पर्यंत शांतीन सुखान सगळो गांव वेवस्थीत चलता. केन्नाच कसले कास्ट रिलीजन इश्यूज आमच्या गांवांत आयले ना. म्हणून ही जर मोठ्या प्रमाणात जर हे बेळगांव हुबळी किंवा धारवाडाचे जर मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर त्या जाग्यार जालें आनी थंय घरां बांदली लोकांनी, जाल्यार आमची मोठी डेमोग्राफीक चेंज जातली. पंचायत सुद्दां आमची उरपाना, ती दुसऱ्याचीच कोणाची तरी जातली. ह्या विजन सगळें लक्षांत घेवन आमी IIT ती हो योग्य तासान सरकारान ती जागा ताब्यात घेवन बेगीन ती IIT पावनासलो. सो दॅट्स वाय म्हज्यान वड दिवपा जायना बाबा होय काय ना, कित्याक हांव हांगा लोकां खातीर आसा. होय काय ना मानी जाता न्ही सगळें ओके. म्हणून हांवें म्हणलें हांव हय म्हणून जबाब दिना आनी ऑपोजूय करना. एज एन एड्युकेशनल पर्सन आय हॅव ऑल्सो स्टडीड, हांवूय शिकला. इट इज अ व्हेरी गूड इन्स्टिट्यूशन. ना म्हणना जायते बरें जावपाक शकता. हाचेर एकूय तरी हें ना, दुबाव ना की तें बरें जावचें ना म्हणून. पण एकच म्हजो एक विशय आसलो की म्हज्या लोकांक जाय कितें जाय हें विचारतलें आनी हांव लोकां बरोबर रावतलें. लोकां जाय तर हांव लोकां बरोबर आसा. विरोध केला आसा. आतां आमकां कळोन येयला रिवणाक की खरे रिवणकार हे खरे बरे तत्वाचे मनीस लोक आनी शिक्षणीक लोक आसा. तेन्ना लोकांक हे IIT जाय म्हणून सगळ्याचो सपोर्ट आसा ना तुमच्या बरोबर. आयताराच्या बसकेत रिवणकारांनी IITक मळेवाड्यार जागो दिवपाक ग्रामसभे वेळार थाराव घेतला. ह्या IITक लागून तळाव्या मळेवाड्या वयल्या लोकांक त्रास जावचो ना असो विश्वास मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी उक्तायला. आणि ह्या ग्रामसभेन भितर प्रामुख्यान अनेक विशय आयले, 15-20 विशय आयले, ताजेर समर्पक उत्तरां जालीं. आणि ताच्या नंतर प्रमुख जो मुद्दो आशिल्लो की लोकांची एक भावना आशिल्ली की IITच्या बद्दल आमकां सविस्तर म्हायती जाय. आनी लोकांक दिसतालें, खुबशे जाण भायल्यान उलयताले की IITक विरोध आसतलो, कितें आसतलो. आयज स्पश्ट जाल्लें आसा की सादारण ते 300 लोक आयिल्ले. ह्या 300 लोकां मदीं एक युनॅनिमिटी दिसली. एक म्हाका दिसता की संपूर्ण सभागृह आनी सभागृहा भायर जे लोक भितर जायनासतना उरिल्ले तांणी एकच नारो दिलो की आमकां IIT जाय. आनी हातूंत भितर म्हाका दिसता की हांगचे पोस्ट ग्रॅज्युएशन आशिल्ले, इंजिनियर आशिल्ले, हातूंत भितर डॉक्टर आशिल्ले, अशे अनेक लोक हांगा आयज ग्रामसभेन पार्टिसिपेट जाले. आनी तातूंतल्यान एकच सूर जालो की IIT सारखे एक एज्युकेशनल हब जे आमचे रिवण गांवचे भाग किंवा आमचे गोंयचे भाग किंवा आमच्या सांग्याचे भाग हे आमी पयस वचपाक दिले ना. सगळ्यांनी शांतकायेन कसलोच गडबड नासतना प्रत्येकान आपलो मुद्दो व्यवस्थीत रित्या मांडलो. IITच्या विरोधान एक सिंगल हात वयर गेलो ना आनी IITच्या फॉर 100% हात वयर गेले. आनी हो ठराव युनॅनिमसली म्हणजे सगळ्या ग्रामसभेन म्हाका दिसता संपूर्ण गोंयच्या एक असो निर्णय जाल्लो आसा की कोणाचो कसलोच दुबाव नासतना 100% ताका IITक समर्थन मेळपी रिवणा पंचायत. हांव आसा रिवणा आनी आयज रिवणाची जी ग्रामसभा आसा ती पार पडली. अनेक विशयांवर चर्चा जाली. तशेंच जो मुख्य मुद्दो आसलेलो तो म्हणल्यार IITचो. IIT बद्दल जे हांगचे ग्रामस्थ आसा तेणी आपले मत मांडलें. तशेंच जे समाज कल्याण मंत्री आसा सुभाष फळदेसाय हांणी आपलें जे मत आसा म्हणल्यार IIT येयल्यार कितें बरें जातलें आनी कशें हो गांव सुदारतले हेजे बद्दल म्हायती दिली. आनी तशेंच बाकीच्या लोकांनी हेजो स्वागत केलो आनी आपलें मत मांडलें. गोमंतक TV खातीर गौरी सतरकर. गोंयांत प्रदूषण ना, गोंय सामकें निवळ आसा. ताकाच लागून लाखांनी पर्यटक जिवाचो गोवा करपाक गोंयांत येतात. पूण कुंकळे उद्देगीक वसणुकेंतलें प्रदूषण पळयलें जाल्यार आमचें गोंय खरेंच निवळ आसा काय कितें असो प्रश्न पडले बगर रावना. हे प्रदूषण मुंबय, पुणे, बेंगलोर वा आनी खंयच्या मेट्रो सिटींतलें न्ही, जाल्यार हे प्रदूषण आसा कुंकळचें. कुंकळी उद्देगीक वसणुकेंतल्या प्रदूषणाक लागून लोक सामकेच भिटल्यात. पळयात प्रदूषण आड रस्त्यार देविल्ल्या लोकांचें म्हणणें. इंडस्ट्रीज असली म्हणून प्रॉब्लेम ना. वी आर नॉट अगेन्स्ट इंडस्ट्रीज. वी आर अगेन्स्ट द इनरेग्युलरिटीज दे आर डुईंग आनी ते आमचे कुंकळे खातीर पळय हार्म करता. जाय तसो धुंवर सोडटा अनफिल्टर्ड, जाय तशें उदक आमची जमनीन सोडटा आनी हे ते करीत आयला. हेजे खातीर आमच्या कुंकळ्यान किडनी केसीस, लिवर डॅमेज, किडनी डॅमेज, कोणाक ब्रिदिंगाचो इशू हो खूब वाडलो आसा. कॅन्सर सुद्दां जाल्ले आसा लोकांक. म्हणून आज थोडे यूथ आमी एक जावन हो एक मुवमेंट केलो. कित्याक आमची भुरग्यांक हांगा एक फायदो ना आनी इंडस्ट्रियल मिनिस्टरानूय सरळ सांगिल्लें आसा की दीस इंडस्ट्रीज आर नॉट फीट फॉर गोवन पीपल टू वर्क इन.
थंय म्हणटा तो कंडिशन्स आर व्हेरी हें कितें क्लायमेट खूब डिफरन्स आसा. सो आमची भुरग्यांक थंय काम करपाची हें ना, हें खूब मिनिस्टर स्वताक सांगता. ताजे खातीर पोल्युशन इतली जाल्ली आसा की आमचो गांवाचो गांव न्हंयची न्हंय पेडेर जाल्यो, बांयची बांय पेडेर जाल्यो. म्हणून आमी एक अवेरनस ड्रायव्ह केलो लास्ट संडे. अवेरनस ड्रायव्हांतल्यान आमी लोकांक दाखोवन दिलें की हे खंय खंय उदक सोडटा आनी हातून कितें कितें चल्लां. आनी ते स्पॉट्स आमी लोकांक जेन्ना दाखयले तेन्ना खंय तरी ऑथॉरिटीकय जाग येयली आनी गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड रात दीस हांगा मॉनिटरींग करपाक लागला. उद्देगीक वसणुकेंतल्या प्रदुशणाक लागून कुंकळकार सामके चाळवल्यात आनी हे प्रदूषण नाका म्हणून लोक रस्त्यार देंवपाक लागल्यात. उद्देगीक वसणुकेंतल्या हळशिकावण्या उदकाक लागून न्हंयो बांयो प्रदूशीत जाल्यातूच आता निसर्गीक उदकाचे स्रोतूय प्रदूशीत जावपाच्या मार्गार आसात. पोल्युशन इतले हाय लेवलाचे पावल्या. काल लोक म्हणटालो तूं आनी कित्याक वयत रे, तुगे धंदो आसा मरे. आनी म्हणलें धंदो जिवन उरल्यार धंदो न्ही तो. हें जर आतां 40 वर्सां पयलीं जर जाणटेल्यांनी जर आमकां हें प्रोविजन करून फ्रिडम दिना आसलें आमी खंय उरता आसले. हे आमी फ्युचर जनरेशनाक राखपा खातीर आमी हें करपा जाय. जाल्यारच आमची भुरगीं किंवा आमची मुखार फ्युचर जनरेशन आमकां हें सर्वायव जातलें. पूण आमकां त्या टायमार जावपाक शकली ना म्हणून ही घाण हांगा येयल्ली आसा. ती आतां स्टॉप करपाक म्हणजे कंप्लीट बंद करपाक व्हेरी डिफिकल्ट. पूण आमी सध्या मॉडरेट करपाक शकता. तेन्ना सगळ्या लोकांनी भायर सरपा जाय. वाडट्या प्रदूषणाक लागून कुंकळकारांचे भवितव्य धोक्यान आसा. तेन्ना आता घरान बसून परवडपाचें ना. ह्या प्रदूषणा आड कोणे तरी आवाज काडचोच पडटलो अशें म्हणून जाणटे नेणटे धरून सगळेच रस्त्यार देंवल्यात. गोंय म्हणल्यार आमकां दिसतालें गोंय क्लीन आसा, लोक गोंयान येतात कित्याक गोंयाची हवा प्रदुशीत ना. बट आतां जेन्ना आमच्याच घरान हें चल्लां तेन्ना खरें भंय दिसता. हांव आतां आमी फ्युचर जनरेशन, म्हाका 25 वर्सां फुडें म्हजो फ्युचर आसा. म्हजे बरोबरचे आनीकूय खूब भुरगीं आसात जीं हांगा आसात. आमचो फ्युचर आसा एन्ड आवर फ्युचर इज एट स्टेक. And when the future is at stake, it is a compulsion for everybody to come out of their houses and raise their voices. I agree with sirs आणि म्हणले की आमी हांगा गेट बंद करपा जाय. वी शूड डू दॅट. कित्याक जितले आमी पीस प्रोटेस्ट करता पळय, दीस पीपल आर व्हेरी कम्फर्टेबली हांच्यान ट्रक पास जातात, गाणी येतात, तांकां पडून गेले ना. तांकां आमचे इमोशन्साचे कांयच पडून गेले ना. जेन्ना तांचो धंदो बंद पडटलो पळय तेन्ना तांकां समजतलें. सो वी हॅव टू गो फॉर अ वायलंट प्रोटेस्ट. वायलंट म्हणल्यार वचून तांचे कडेन झगडप न्ही, बट एटलीस्ट वी शूड हॅव अ स्ट्रायक एटलीस्ट फॉर 1 डे फॉर देम टू रियलायज कितें लॉस आसता तो. आमी सध्या आसा कुंकळे इंडस्ट्रियल इस्टेटीच्या गेटी कडेन आनी कुंकळे इंडस्ट्रियल इस्टेट सध्या चर्चेन आसा. कारण हांगच्या लोकांनी एक आंदोलन चालू केल्लें आसा. ह्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीक जे पोल्युशन जाता ताजे अगेन्स्ट एक आंदोलन चालू केल्लें आसा. सद्याक सिग्नेचर कॅम्पेनाचेर ते पाविल्ले आसात आनी सिग्नेचर कॅम्पेन घेवन सरकाराक सिग्नेचर दिवपाचें लोकांचें. कारण हांगचें पोल्युशन बंद करात. आमी हांगा पळयलें, हांगची ग्रावंड सर्वे केलो तेन्ना आमकां कळून आयलें की आयर्न रॉड करपाची एक 7 इंडस्ट्री हांगा आसात. त्याच बरोबर एक 5-6 फीश मील आसात हांगा आनी फीश मील आनी डिस्टिलरी आसात. हाजे पासून खुबशें पोल्युशन जाता अशें लोकांची मागणी आसा. जे आयर्न मेल्ट करतात तातूंतल्यान जो चिमणेंतल्यान धुंवर येता तो लोकांच्या घरांनी वता आनी सगळो फ्लोर जावं तुजी आयदनां सगळें पोल्यूट जातात. थंय एक थर जाता हाजो काळखीचो थर. हांगा रस्त्याचेर सुद्दां पळयलो आमी जाल्यार खूब कडेन तो थर पडिल्लो आशिल्लो. आनी लोकांचो असो हें आसा, दावो आसा की हांगा कुंकळ्याक कॅन्सर आनी वेगवेगळे फुफ्फुसाचे दुयेंसां अशीं वाडिल्लीं आसात. लोक मेल्ले सुद्दां आसात. किडनीचो प्रॉब्लम जावपाक आयला. उदक तांचे नॅचरल जे उदकाचे स्त्रोत्र आसात ते पोल्यूट जाल्यात, न्हंयो पोल्यूट जाल्यात अशें तांणी दावो केल्लो आसा. बेगींतले बेगीन हें पोल्युशन बंद करचें अशें तांणी म्हाका गोमंतक टीव्ही खातीर कुंकळेच्यान हांव गौरव गुरू हलकणेकार. लोटले ग्रामसभेत नवीन बोरये पुलाक विरोध करपी थाराव एकमतान पास जालो. कितेंय जावं आपूण थळाव्यांच्या वांगडा आसतलो असो दावो सरपंचान केला. सरकार हस्तक्षेप करीत जाल्यार खर विरोध करपाची थळाव्यांची तयारी आसा अशी शिटकावणी लोकांनी दिली. बोरये नव्या पुलाच्या मुद्द्या वयल्यान लोटलेची ग्रामसभा बरीच तापली. नव्या पुलाक विरोध करपाक ग्रामसभेक थळाव्यांनी व्हडा प्रमाणात गर्दी केल्ली. हो नवो पूल खाजन शेतांतल्यान बांदपाचो सरकाराचो विचार आसा. देखून नवीन पूल नाकाच म्हूण थळाव्यांचो विरोध. थळाव्यांच्या विरोधा उपरांत ग्रामसभेत पुलाक विरोध करपी थाराव एकमतान पास केलो. रेझोल्युशन आमी लोकांनी रेझोल्युशन घेतलां की आमकां हिंगा लोटल्यान ब्रीज नाका म्हूण. अल्टरनेटीव पासून नाका म्हणटा लोक म्हणटा आहा तो ब्रीज जाला जाल्यार तो रिपेर करप. तेच जाग्यार ब्रीज बांदप आनी लँड एक्वायर करूं नाका. कित्याक ते लँड एक्वायर करपाक सोदता ते ऑलमोस्ट 2 लाख स्क्वेअर मिटर खाजनाची जागो. सगळीं आमचे शेतकार शेत रोयता थंय. फिशरमॅन थिंगा सुस्क्या पिकयता.
इलेक्शन जातलें आनी आमच्या लोकांचे पोट तेजेर आसा सो लोकांक ते आमच्या आनी लँड एक्वायर केल्ले नाका कित्याक पयलेंच आमच्या मडगांव पोंडा रोडान लँड एक्वायर केला. Personally, Gram convened the extraordinary Gram Sabha as Panchayat was not taken into confidence by the PWD. They have sent a letter to Boring Panchayat, but they have not conveyed any message, any proposal of this NH 566. So we conveyed the extraordinary Gram Sabha, and then accordingly Abhijit have come for he did the proper study of this highway, and then explain whichever the options is better in front of the Gram Sabha. During this discussion, Gram Sabha members unanimously said that during the discussion, all the Gram Sabha members with a 100% majority, or you could say unanimously, they decided to scrap all the alternatives. They had come, the AE of the highway, PWD, has come, the NGE, along with their consultant, consult to give a presentation, but that is not agreed to all the Gram Sabha members, and they said, we don't want all these 7 alternatives, and it is better to scrap this proposal of the land acquisition. गोमंतक टीव्ही खातीर लोटलेच्यान गौरांग प्रभू मलकर्णेकार. मेगा प्रकल्पाच्या विशयावेल्यान कामोर्लेची ग्रामसभा बरीच तापली. आजीच्या वांगडी आणि सरपंचा भितर वाद निर्माण जालो. आजीच्या वांगड्यांनी केल्ल्या प्रश्नाची जाप सरपंचाकडे नाशिल्ल्यान सरपंच मदींच ग्रामसभेंतल्यान भायर सरले आणि ग्रामसभा अर्दीकुटी थांबोवची पडली. ताका लागून थळाव्या लोकांनी सरपंचाचेर तिडक उक्तायली. काबार केलाय तू काबार खंय जाली म्हणजे बाकीच्या पॉइंट डिस्कस करचे आपले काबार झाली सरपंच आपल्या म्हणून कॅन्सल केलं तुम्ही रिझन फॉर कॅन्सलेशन प्लीज व्हॉट इज द रिझन सेक्रेटरी प्लीज टेल द रिझन फॉर द कॅन्सलेशन वी वॉन्ट टू लिसन फ्रॉम युअर माउथ बरेता न्हू आमच्या फुडल्यान बरें बरेता म्हणजे कितें तू कॅन्सल केला आम्ही सांगू नका परमिशन मागीर बरोबर दिवंक ना अजून ग्रामसभेन दिवंक ना सरपंच दोन दिसांनी हे तरी आमची मदींच सरपंच उठोन गेलो. जर आता ते उठोन गेलो म्हणून आता कितें सांगलें ग्रामसभा इनकम्प्लीट आहा ती कशी कंप्लीट जातली कितें आहा इनकम्प्लीट कित्याक रिजना खातीर तो वॉकआउट केलो तेणी मेन्शन करूंक जाय. तो सांगता 2 दिसांनी येता 2 दिसांनी आता सांगलें तू मिनिट्स बुकदार बरयतले ते तू व्हिडिओक धाडटा ते आमकां लागूंक ना. आमकां आतां तू कितें दी अर्द्या वरा भितर जे तू आतां बरोवन दी की ग्रामसभा इनकम्प्लीट आहा आनी ती आमी सरपंच वॉकआउट केला म्हणून सो आमी कितें म्हणलें तितकेच बरोवन दी आनी आमी ताका आनी क्वेश्चन विचारलो की ऑब्जर्वर कित्याक येवंक ना. तो सांगता ऑब्जर्वराक लेटर जाल्यार व्हिडिओनसून येवंक ना. सो म्हाका व्हिडिओकूय प्रश्न विचारूंक जाय की ऑब्जर्वर कित्याक येवंक ना ग्रामसभेक धाडूंकूच जाय. आतां ते नॅशनल गेम्साचें रिजन सांगता दॅट इज तांच्या पासून कित्याक गव्हर्मेंटा कडेन एफिशियंट स्टाफ आसा अशें सांगता आनी वेकन्सीज खूब काडलेल्यो म्हणटा गोवा सरकारान म्हटलां. जर ते काडले जाल्यार ते मनीस खंय गेले काम करपाक. एक ग्रामसभा आमचे गेल्या फावटी आमकां ग्रामसभेक एक एश्योरन्स दिले तेवूय तांचे कंप्लीट करूंक ना. आमचो एकूच मुद्दो आहा तो प्रोजेक्ट बंद करपाचो तो तेंच्यांनी करूंक पावना ते खातीरूच आमी हांगा आमी आमचो काम धंदो सोडूनच येता. आनी एक म्हटल्यार ते ग्रामसभा आहा म्हणूनय सारकें पब्लीश करिना डेट रॉंग घालता सगळे कडेन ते हें करता. तितूनय सरपंच थंयसर एटिट्यूड असो दाखयता जसो की तेजी पंचायत कहो ज्या व्हॅल्यू ना लोकांक हांगाल्या. सो आमी म्हणटा कितें पंचायतूच डिजॉल्व करया पंचायतूच नाका काम उरलें आमी सेपरेट रावयता. प्रेसिडेंट रुलान गेलेले बरें असली पंचायत आसच्या पेक्षा बेटर कित्याक गरज आमकां. पंचायत राज इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट राज म्हणटा इंडियाच्या गव्हर्मेंटान डेमोक्रेटीक खंय तर व्हॅल्यू ती सरपंचाक पडलेले ना. एका दुसऱ्या हात ते वगीर रावता आनी सेक्रेटरी सांगता आपल्या कडेन रायट ना आपल्याक 2 दीस जाय 2 दीस ताका एक लेटर बरोवपाक जाय फक्त ताका प्रोसिडींग पळोवंक जाय. आमी ताका सांगलें अर्द्या वर 20 मिनटांचीच जाला ग्रामसभा चड सांगना. रिजेक्ट केला रेझोल्युशन पंचायत बॉडी हॅज रिजेक्टेड दॅट And this is gone to TCP also. TCP also कॉपी धाडल्या
जाल्यार हांव दीस बॉडी हांव म्हणटा ती रिजेक्ट केल्या ते पॉयंट जर बरोबर नासले दॅट टायम यू आर ऑल्सो मेंबर सपोर्टिंग दीस जाल्यार तूं ते इन्स्पेक्ट करून व्हेरीफाय करपाक जाय ते बाबा बरोबर ना म्हणून आनी मागीर तूं लायसन दिवपाक जाय विथआउट व्हेरिफिकेशन कोण केन्ना लायसन दिता हेंका हे सगळे विकले मरे आमकां कामुर्लेकारा हेंच्यांनी इन्स्पेक्शन काढूंक ना अजून ना काय करूंक तेचे स्टॉप नोटीस काडटा म्हटलेले फाटी स्टॉप नोटीस काढले तेंच्यांनी ना तेजे सेक्शन रॉंग लायले तेचे 64 जे लावपाक जाय आसले तेचे ते लागना तेंच्यांनी 1 जे लावपाक जाय फक्त जे लायला आनी ते हे केले रिजेक्ट केले कोर्टान आमी ऑलरेडी प्रोसिजर आमचो चालू आसा सध्या आदल्या तेंपार चलयांक अशा खेळांनी वांटेकार जातली जाल्यार सुविधांचो उणाव आशिल्ल्या कारणान त्रास जाणवताले मात आतां तशें ना देखून गोंय सरकारान खूब बऱ्या पद्दतीन राष्ट्रीय खेळ सर्तीचें आयोजन केल्लें आसा अशी तोखणाय राज्यसभेची खासदार आनी आयोएची अध्यक्ष पी.टी. उषा हांणी केली. Feeling bad that when it came to Delhi, that when it came to the 100 meters final, nobody was there. And when it came to Maharashtra, things also 100 meters, nobody was there when it came to because they know that it's NADA is there. We should be very strict on it. NADA should be taken because we should not encourage, especially for this thing. Why? Because they are blocking the way of the real talent. So we should do test and we should not allow them to do with this all them. Because we are having talent here. We should support the talent and we should go on systematically, not that somebody comes so sudden and doing first and they are blocking the way of the place. It's not good. In the national games, it was not in a big way organized. But I have won 3-4 gold medal and all for my Kerala. And then next Asian games had come, that is in my home state only. That time I couldn't do because when I was taking the trial, my leg got injured. But 2016 or 15, I think Kerala is organized. So my student participated and won the medal. And this is good for players now because every state wants to win their athletes to win, and they are giving lot of incentives also for this. They are giving lot of job opportunities also for the players, and it is good always. So my student also participated and she did very good in 800 meters Kinduluka in 2016. So this is organized in a very nice way. They have tried their maximum, like it's good. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.